मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पोया आयच्यो हेडलायन्स. उष्ण आनी दमट परिस्थितीक लागून येल्लो अलर्ट केला जारी. फुडल्या 48 वरां खातीर येल्लो अलर्ट लागू. वत आनी उष्ण परिस्थिती आसपाची शक्यताय. बाणावले दर्यादेगेर राखून दवरिल्ली पार्किंगेची सुवात आतां दिल्या लिजाक. पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांच्या हक्काची सुवात हिसकावन घेवपाचो हो यत्न. लोकांचो जागो तो ताकतिकेन लोकांक परत दियात. पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी सरकारा कडेन केली विनवणी. राज्यभर डॉक्टर आंबेडकर जयंती निमतान केल्यो कार्यावळी. फुलाहार घालून आंबेडकराक आदरांजली. जयंती मनोवपाक व्हडा संख्येन लोक हाजीर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाणावले दर्यादेगेर राखून दवरिल्ली पार्किंगेची सुवात फाटल्या दारांतल्यान लिजाक दिवपाचें काम चल्लां खंय. पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांच्या हक्काची सुवात हिसकावन घेवपाचो हो यत्न चल्ला. हो लोकांचो जागो तो ताकतिकेन लोकांक परत दियात. पारंपारीक नुस्तेकारांनी सरकारा कडेन विनवणी केली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते बाणावले बिचार आसात आनी ही जी बिचा मुखार जी पार्किंग प्लेस आसा ह्या प्लेसीचेर आसात. आनी ही पार्किंग प्लेस कोणा हे केल्ली की गांवचे लोक जे आसात, गांवचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, हेंकां बऱ्या पडचे म्हणून ही सरकारान तेन्ना एक्वायर करून ही जागा दवरली. पूण आतां खंय तरी फाटली दारांतल्यान ही खंय तरी लिजा दिल म्हूण आयकले कडेन आसा. आनीक ही लिजा दिल ते बेगीच्या बेगीन बंद करचे आनीक हो लोकां फुडें हो जागो दवरचे म्हूण तेणी आज मागले कडेन आसा. आज हे जे फिशरमॅन आसात हे खरेंच बेजार जाल्ले कडेन आसात. आमच्यो जमनी काडून तुमी भायल्यान दिता काय म्हणून बोवाळ मारपा लागले कडेन आसात. सरकार आमची जमनी भायल्यांक कित्याक दिता? ह्यो सरकाराच्यान सांबाळून दवरूं जायना. सरकारान कित्याक एक्वायर केल्ली ही जमीन? ह्या ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर केल्ली जाल्यार ही तेंचे खातीर ही एक्वायर जावन जो पार्किंग लॉट आसा उरपा जाय. हांगा कितलेशे गांवचे लोक आसात, हे येतात, हे ट्रेडिशनल फेस्तय करतात, हांगा ट्रेडिशनल कार्नवालूय करतात. त्याच बरोबर जे पळय बिचार येता हे हांगा पार्क करता आनी वयता. म्हणटकीर तुमी हांगा जो जागो लोकां हातीन दिवपा वाटेचो तुमी काडटा आनी भायल्या हातीन दिता. म्हणटकीर खंय तरी हेजी दुखणी जी आसा ह्या फिशरमॅना लागले कडेन आसा. आनी तेणी आज सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन तुमी आमची मागणी आसात ह्यो पूर्ण करच्यो, ना जाल्यार जे कितें आसा ते आमी मागीर करतली म्हणत. आमी आयकिलां हे ही कोणा ऑलरेडी दिले. सो हांव आमगे सरकाराको मागोता, सीएमा पोंतानसून, टुरिजम मिनिस्टरा पोंतानसून, आमगे MLA पोंतानसून हे कॅन्सलेशन करपाक गरज. नाजाल्यार आमगेले नुस्त्याकार भाव चाळोवन पडो हाय आमकी खबर आसना. कित्याक हे जाग्याचेर आमी केन्ना आमगे झाडूय सुकोवंक घाताय. कित्याक व्हड आमकां बरें पार्किंग केलो आहा म्हणून. हे जाग्यार आमगेलो लोक केन्ना कार्नवाला बी हुगसांवूय कोताय गांवचे लोकाले. आनी हे जाग्याचेर आमगेलो दीस रात टॅक्सी ड्रायव्हर बाबडो नाजाल्यार गोंयकार बाबडो पार्किंग करून आपणागे दोयऱ्याको वयता. 1 मिनिट लागता मागीर दोयरो आनी झाडांतले. सो हो आमगे लोकांक दिच म्हूण हांव मागोता. हॉटला पार्किंग लोकांगे दिनाकाय. हॉटला पार्किंग जाय जाल्यार जाग घेयाय आनी हे पार्किंग करयाय. लोकां त्रास करपाक गव्हर्मेंट आमकां नाका. जावो लोकांगे गव्हर्मेंट. आज लोकां पासत केले न्ही 6 म्हयन्यान इलेक्शन आहा. तुमकां बरे भाशेन निवडून हाडले पूण लोकां हॅपी कराय म्हूण हांव हे गव्हर्मेंटाको मागोता. MLA आसतना मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर आसतना आमगेले रेमी सरपंचान हे कोण गेल्ले. आज कोण जात्रीच हे टुरिजमान ही आनी कोणाकोळे रेटान दिला 95 इयर्स. दिगंबर बाब हे नुस्त्याकाराले केन्ना जाळ सुको केन्ना भात सुको नुस्त्याकारांगे गाडयो रेमात इस्पॉट मात माया म्हयने आमगे गोंयकार लोक येता जाणटेलो ते कोळ्या बीच चड पयस कांय चलोवंक जायना. सो हे आमगे हायद्याचे हे आमगे लोकांले लोकांकय दवरी गव्हर्मेंटाकय दवरी. लिजान हॉटेल लायनी दिनाका. हे काम केले आम तुका वालोर दिताय. आतां तुवें आमकां सांगिलां हो मार्या हॉला कडसून बाणाल बिची रोड तो होण काबार जालो आहा हॉटला पायपोन. हे तुवें आमकां बरें उतर दिलो आहा 10 दिसांनी हो रोड
कंप्लीट करतो हेजे तुका देव बरें कर म्हणटा हांव एक दीस मिटींग फिक्स करता GTDCचे चेअरमॅन आणि MD बरोबर तांकां आपयता आणि तांचे जे जे कितें इश्यू आसा ते तांचे बरोबर थंय डिस्कस करून वी विल ट्राय टू रिसॉल्व रस्त्याच्या तांकां हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां सोमाराच्यान काम कॉमेस करता. थँक्यू सर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कासारवळणे आशिल्लो कलवट प्रवास करपाक बरोच धोक्याचो थारला. हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान अपघाताचो भंय वाडला. साबार निवेदनां करूनय अजूनय कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. पेडण्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. पावस लागीं पावला तरी अजून रस्ते जाग्यार घालपाची कसलीच कामाक सुरवात जाल्ली दिश्टी पडना. सुवातेर आशिल्ल्या कलवटार येरादारी करपाक लोकांक हुस्क्याचो थारला. पावसाच्या दिसांनी उदक भरिल्ल्यान व्हड अपघाताची भिरांत पातळ्या. आम्ही आता असा कासारवणे बाळा कुशीक जे पूल वर्सा जे उदक भरता आणि हांगा रोड जे ब्लॉक जाता त्याच जाग्यार आमी उबे आहात. कित्या खातीर आता ब्लॉक जाता? हे एका ब्लॉक जाता म्हटल्यार हांगा जे तांकां आमी ब्रिज बांदपाक हायट दिवन ताका एक ब्रिज बांदपाक केले. तुम्ही पळयले आसतले जे एअरपोर्टा वयले उदक येता सगळे त्या टायमार ते जे बारीक बारीक पायप घातलेले आहात ते फुल्ली भितर तोंडार कितें लांकडां बिकडां होवन येता आनी ते चॉकअप जाता. आनी जो पावसाचो जो सोर्स आसता त्या टायमार भरपाक त्या टायमार ताका जाय तशें उदक जेन्ना भायर वचना त्या टायमार ते रस्त्या वयल्यान उदक वयता. आनी हांगा अशी परिस्थिती जाता की जी पॅसेंजर गाडयो आसत ते सुद्दां हांगा म्हाका दिसता 2-3 वरां हांगा उबे रावतात. जे मोपा एअरपोर्टार येता कामाक ते कशे बेगीन पावपाक जाय म्हणून हांगाच्यान जे गाडये बिडये घेवन वयतात होलेल्या पासून आहात गाडी हांगा हे आमी ना म्हणल्यार 2-3 वर्सां जाली हेंच्या सरकाराच्या आनी पंचायतीच्या निर्देशनात हाडून दिल्ले आहा. हे तांकां आमी दाखोवन दिल्ले आहा. तेंच्यांनी ते फुडें खंय तरी फॉरवर्ड केल्ले आहा म्हणटा पूण अजूनय काय हे रोडाचेर लक्ष दिना. आनी तितून करून हे आतां जे केल्ले आहा ते सायडीच्यान जे फोडून उडयल्या ते वर्सां अशें घातले की एक्सिडंट जे जाता न्हय ते आनी वाडटले हांगा. हेचेर म्हाका दिसता आमदारान अजून आमचें लक्ष दिना. आमदारान सुद्दां हेचेर लक्ष दिवप गरजेचें आहा. एक्सिडंट जावन कोणी मोर्तुका येवच्याक मागीर येयल्या उपरांत असो एक्सिडंट जावच्या पयलीं तेणी येवन हे पळोवन वचपाक जाय आनी हे कितें समस्या आहा ते आमचे दूर करपाक जाय. आजी माझी राजकारणी सांगता की आम्ही इतके डेव्हलपमेंट केले तितके डेव्हलपमेंट केले आणि साध्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तांच्या निदर्शनाक येयना. उदाहरणार्थ सांगले जाल्यार हो म्हाका दिसता चवथो कलवो आसतलो जो आम्ही प्रसार माध्यमांतल्यान सरकाराच्या निदर्शनाक हाडलेलो. पयलो आसलो खाजण्या निगळान जो कलवो जाचे सकयले जे रॉड आसले ते सकयल दिसताले. जे वारकण गांवांत जो ब्रिज आसा ताजी परिस्थिती ऑलमोस्ट सेम आसा सिमिलर ती आमी निदर्शनाक हाडलेली. तिसरो जो कालवो आसा हो चांदेला जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा म्हाका दिसता की आमचे पत्रकार सगळ्यांक घेवन आमी तो विजीट केल्लो आनी तो कसो बसलेलो. सो म्हाका दिसता की 2 कलवे जाले म्हणजे सरकाराक जाग हाडची पडटा, सरकाराक त्यांच्या निदर्शनाक हाडचें पडटा. आणि हो म्हाका दिसता चवथो कलवो की ह्या कलव्या खातीर आयज ट्रॅफिक आसा हे कंजेस्टेड जाता. प्रामुख्यान इम्पॉर्टंट गजाल आसा की जो एअरपोर्ट जाला एअरपोर्टाक आउटलेट म्हणून मेळत त्या वाटेन पाणी सोडटात. ऑफिशियली काय तेंच्यांनी अजून हे करूंक ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत आयज डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर म्हळ्यार बाबासाहेब आंबेडकर हांची 135वी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. राज्यभरांत तांकां आर्गां ओंपलीं. फुडाऱ्यांनी आनी नागरिकांनी संविधान आनी सामाजीक न्याया खातीर तांच्या मोलादीक योगदानाची याद केली.
पहिल्याच खेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दितात। आयच्या निमित्तान भारतभर आणि गोंयभर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचे विविध कार्यक्रम आमी सगळे जाण मोठ्या व्हडा उमेदीन आमी मनयतात। पहिले काम हांवें केलें तें कोरगांव जो ग्रावंड बांदलो त्या ग्रावंडाक आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव दिलें। तो विचार केन्ना कोणी खंयच्या MLA आनी मिनिस्टरान करूंक नासलो। आणि आता त्या संमेलनाच्या मार्गातूनच आपण भारत एक सगळ्यात प्रबळ अशी लोकशाही म्हणून संपूर्ण जगासमोर येत आहोत। आणि ते संवेदन, ती घटना, ते कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबासाहेब यांनी लिहिलं आणि अनंत काळानंतर मरणोत्तर त्यांना भारतरत्न हा किताबही बहाल करण्यात आला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आसा ह्यो फक्त SC भावांचोच न्हू, तो सगळ्या समाजाचो, हे लक्षात धरूंक जाय। कित्याक सगळ्यांक मान दिला, सन्मान दिला। आयज आमी आमदार सुद्दां जावंक पावले ते तेंच्या संविधाना खातीर जाल्या। आयज महिलांक रिजर्वेशन जावं किंवा तांकां घरांतल्यान भायर, त्या टायमार महिला घरांतल्यान भायर काडपाक म्हणजे भायर सरपाक भियेताली, आयज तेंच्या खातीर आयज महिला भायर सरतात। हे आमी सगळे विचार करूंक जाय। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यो सगळ्यांचो नेतो आणि सगळ्यांचो आदर्श जाल्लो हा, तांकां त्याच पद्दतीन आमी मानूंक जाय। आजच्या ह्या 135व्या बाबासाहेबांच्या जयंतीक आज तांकां पुन्हा एकदा हांव तांकां शतशः नमन करता। स्वप्न असले ते स्वप्न जीत भाई आणि समस्त आमचे जे समाजाचे जे लोक आहात तांकां शुभेच्छा दिता। गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, संदीप कामुलकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर। दक्षिण गोंयांत आयज डॉक्टर BR आंबेडकराची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। वाठारांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो। तातूंत फुडाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी फुलाहार घालून आंबेडकराच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली। बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि ह्या जयंती दिसा तांकां विनम्र अभिवादन करता। आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, या जयंतीच्या निमित्तान आज आम्ही हांगा सगळे जमल्या। आणि त्यांचे जे पयलीं आमचे लॉ एंड जस्टीस मिनिस्टर ते आशिल्ले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती त्या निमित्तान सगळ्यांक हांव तुमच्या शुभेच्छा दिता। तशेंच बाबासाहेब आंबेडकर यांचो जन्म 1859 ह्या गांवांमध्ये जालो। ते कॉन्स्टिट्युन्सीन आसतना जुवारी नगर अरुणाचलम तेन्ना युनियन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसले, ताका हाडून हांवें थिंगाय पुतलो घातलेलो। हांव घालपी फर्स्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचो पुतलो थिंगा। मुद्दम सांगता म्हाका तेजो मान सन्मान आसा।
गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या जयंतीक लोक एकठांय आयिल्ल्यान कोल्हापुरात आंबेडकर जयंती व्हडा उमेदीर मनयली. सामाजिक न्याय आणि संविधाना खातीर तांणी दिल्ल्या योगदानाची याद करून ह्या वेळार फुलांहार घालून आदरांजली दिली आणि विविध कार्यावळी जाल्यो. एप्रिल आणि महामानव घटनाकार आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आणि संपूर्ण देशासहित पूर्ण जगाला करून सकल मानवतेकडे वाटचाल करण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण देशानं सुरू ठेवले आणि या दिनाचं औचित्य साधून दरवर्षीप्रमाणे सकल हिंदू समाजातर्फे सरबत वाटपाचा कार्यक्रम आज आपण सगळ्यांनी पार पाडला. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबेच्या सरकारी हायस्कुलान राज्य पावंड्यावयल्या व्हॉलीबॉल सर्तीत उत्कृष्ट यश मेळोवन व्हड अभिमान आणि मान मेळयलो. शाळेच्या अंडर 17 आणि अंडर 14 पंगडांनी बरी कुशळटाय आणि सांघिक खेळ दाखोवन चॅम्पियनशीप खिताब मेळयलो. जाल्यार अंडर 17 चलयांच्या पंगडान तोखणायेची कामगिरी करून तिसरो क्रमांक मेळयलो. फटी दाबोस्कर ह्या शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाला विद्यार्थ्यांनी बरी कामगिरी केली.
गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयांत आयज उश्ण आनी दमट हवामान आसा. दिसाच्या वेळार तापमान 32 ते 34 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. मळबांत कुपां दाटतली, पूण पावस पडपाची शक्यताय उणी आसा. आर्द्रतायेचें प्रमाण चड आसतलें, ताका लागून परिस्थिती उश्ण जातली. गरमेक लागून येल्लो अलर्ट जारी केला. लोकांक भलायकेची जतनाय घेवपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. राज्यांत उष्णताय वाडटली. तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडपाची शक्यताय आसा. मळबांत कुपां दाटतली. उष्णताय वाडिल्ल्यान हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उष्ण आणि दमट परिस्थितीक लागून येल्लो अलर्ट जारी. फुडल्या 48 वरां खातीर येल्लो अलर्ट. गोंयांत वत आणि उष्ण परिस्थिती. बुधवारचे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. आर्द्रतायेचे प्रमाण चड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.